दुर्बळ राय जाल्लो. अमरावती म्हणली शहरांत कमलाक्ष म्हणलं नावाचं राय उरता. सुबुधी म्हणता प्रधानी हो रायू वीरशैव मताचो उरता. बरो गुणाचो हरिश्चंद्रावारी सत्यवंतू प्रजानुरागी तेगेल ते प्रजें कोट्टा तेगेल चेडवारी पळोवंक येतशिल्लो. धर्मपरायण उरता जाल्यार ताका चेडवा उरनाचे कडेन ताका म्हणटार कालारी देवाले मस्त भक्तीने केल्ल्याच्यान एक चेली येता. ती चेली व्हड जावन प्राय येता. तेन्ना तो राय ती लग्न करका म्हणून ती संयवरा खातीर आज बाजू देशा छोटूच्या रायांक आनीक आमंत्रण पेटयता. आपल्याला दुवेल संयवर आसा तुमी संयवर येवका. मागीर धुवा कोणाक इश्ट पावंक न्हू तिगे हातान तुले फुलां हार घालतकी तांकां तीक दिवन लग्न करता आनी मागीर पुरा राज्य वरदक्षिण म्हणून दिता म्हूण तो ते मांडवेन तो सांगता. लिंगायताचीच एक बायल मनुष्य तिगेल पुता बरशी उरता. तिगेल पूत प्राय येयिल्लो उरता शिकिल्लो बी उरता जाल्यार आनी गरीब लोक उरताचे कोण न्हू कोणी ताका चली दिल्ली उरना. कोणी चली हाडचे गेले बी कोणी चली दिना म्हणटाचे हे लोक गरीब आसाचे म्हणून. तशें ताका मातशें बेजार जाता ते चल्ल्याक. तो आवसल्याक कसो म्हणटा आमा गरीब लोकांक कोणी चली दिनाचे गे हांव संन्यास येवचें बरशें दिसता हांव संन्यास घेवन वता म्हणून सांगता. हांव एक भारी बेजार येता. ती म्हणटा तशें तो म्हणनाका रे चेडा तूं कितलो दिशा बी बरो आसा शिकील बी आसा कोणी पण दिताली तुका चली. तूं एक काम कर 16 सोमारा व्रत केल्यार अट्टू मना तुलीची पूर्ण दिता म्हूण आयकलें आपण. तूं तें व्रत कर तुका मस्त बरें येतलें म्हणटा आवय. तेन्ना तो पूत कसो म्हणटा अडना गे आमा तूं सांगल्यार आयकत हांव तें व्रत करता. आमगेले गांवचे रायाल धुवेल कितके संयवर आसा खंय हांव थंय वता. थंय कांय तरी म्हाका दक्षिण मेळटलें न्हय तें हाण घे न्हू. हांव 16 सोमाराचे व्रताचे प्रसाद कसायपणी हाडचें येता जेन्ना म्हूण सांगता आनी हांव सुपाय पण वता. तो बी थंय वचून संयवर पळोवचें म्हण लोक उरता न्हय तांगेर मध्येवचें राबता. हांगा ती रायाल धुवा हातां पुष्पा हार घेवन येता. ते मस्त नमुने राजकुमार बशिल्लो ती सभा राजकुमार हाजेर भरिल्ली उरता. ती चेली येवन पळयता मना तूं पार्वतीला आराधन करती आनी मुखार येता. आयले खंयच्यो चेलो तिका मनाक पसंद येना मुखार येता येता ती थंय राखता. ते संयवर पळोवचें म्हूण आयिल्ले लोकां लागून तो हो शिवभक्त चेल्लो थंय राबिल्लो उरता. तागेले निडलारी विभुतीचे 3 ते रेखे गळ्यांत रुद्राक्षी माळ उरता. ताका पळोवन ती भुलता हो पळय सामान्य मनुश्य दिसता जाल्यार हागेर तोंडार कसो तेज आसा पळय हांव हाका लग्न जेवका पळय म्हणून ती फुलां हार व्हरून तागेले गळ्याक घालून सोडटा. त्या जमीन अट्टे लोकांक भारी आश्चर्य बी येता खुशी बी येता. अट्टे लोक एकदम चप्पल मारताय. तशी रायू धुवेल हात तागेले हातान दिता आनी आपणाले राज्य बी ताका म्हूण सांगून तागेले हातान तो संकल्प करून उतार सोडता. अट्टे लोकांक खुशी खुशी थंय. हांगा घरांत बशिल्ली तागेली आवयस न्हय ती कशी दिसता सुमार वेळ जालो मागीर पूत अजून येयलो ना. खंय गेलो वच्चे पुरो म्हाका म्हळो रायाल ते धुवेले संयवर पळोवचें वता म्हूण अजून येयलो ना की संन्यास बी जेवन खंय गेलो बिल ना आनी मागीर चेडू म्हूण ती अशी बेजारान विचार करता वची ते संयवराचे जागेले घेता. ते म्हणटारी न्यूज पळोवन सुमार लोक वचून तिका सांगता अयो यो गे पळयले देवाल चमत्कार तुगेलो पूत पळय राय जाला आतां चल्ली आनीक राज्य दोनी मेळ्ळे ताका म्हूण सांगता. ते आयकुच्या खातीर भारी खूश जाता. ताका तुवें इतलो व्हड राय केलो देवा परमेश्वरा तुगेले हांव कश्ट कितले उपकार मानू म्हणून ईश्वराली ती भारी आराधन करता. आनी थंय येता कडेन थंय तिल पुता लग्नांनी जाता. तो त्या मावांगार थंय व्हड त्या महलांत उरता. तशी सोमार येता तो तागेले घराक वचूंक न्हू ताणें खंय जालो तो व्रत धरका म्हूण संकल्प केल्लो थंय करता. तशीच उद्या पर्यंत दिवस येता तेन्ना तो बायली सांगून धाडटा गंवा पीठ गोड तूप पेटोवन दी म्हूण. अगदीची विनयवंत सुशील रूपवती दिले ते म्हणटात न्हय
एके पंत ऑक्टोबर बी मनशाले ग्रह फिरिल तेन्ना बुद्धी बी फिरता म्हणून तिका दिसता मेलगो वच कसले करता इतलें व्हड रायाल घरच्यांना हे गरीब लोकांना खावत असेल गंवा पीठ गोड तूप हरशीत आसा म्हूण न्हू ती कसं करता की मारी एक व्हड ताटान तूं भांगर वैडूर्य रत्न माणिक ओटो घाल घेन ताजे वयल्यान एक वस्त्र घाल घेन घोवाल घर येता आनी घोवाक कसं म्हणटा कसं म्हळ्यार रे तुमी म्हाका गंवा पिठांनी हाड म्हूण सांगलें हांव पळया हांगा भांगर मोती रत्न वैडूर्य ओटो घेवन आयल्या म्हणून घोवाले होन दाखयता ते पळोवच्या ताका मस्त राग येता तो बायलेक म्हणटा शी कसं बायल मनीस गो तूं तुका बायल म्हणटाच वे हांव तुका कसं सांगून येयलें हाडच्याक तूं कसं घेवन आयल्या हांवें ते परमेश्वराले व्रताचे नैवेद्याक प्रसाद जेवका म्हणून तुका सांगिल्लें हाडच्याक तूं तुवें ऐश्वर दाखोवचें हांगा घेवन येयलें हे वटोची हे वटो कोणा जेवका तूं अगदी दुश्ट स्वभावाचेंच पळय तुगेले तसो समज शिक्षा दिवका चल हांव तुगेले हाड नंतर तोंड सुद्दां पळयना वच तूं रान्ना वच मेळत रावचें ना तुवें तुगेलें तोंड सुद्दां म्हाका दाखोवनाका म्हूण शासन सेकोन सांगता तें आयकुच्याक तिका मस्त धक्को जाता तिका तिगेली चूक कळटा तेन्ना ती घोवालेक रडता चूक जाली म्हूण तेन्ना म्हणटा ना कोण चूक केल्या तेन्ना शिक्षा भोगोवका आत्ताच्या आत्ता न्हेसशील वस्त्रार तूं वच हांगा घर सोडून म्हूण सांगता तेन्ना तिका निर्वायना न्हय ती ते राज मंदीर सोडून घेवन देवाल नांव घेताची रडतची वता उरता तेन्ना ते रान्नान तेगलो संन्यास उरता आशिल्लो तो ताणें गेड्डे गेणेसो हाडचे खातीर ते रान्नान तूं ताचो शोध घेता उरता ताका ते रडिलो म्हाज्या तिणें तेन्ना ताका दिसता कोण उरतलो बाबा बायल मनीस रडता आसा म्हूण पळोवच्या म्हूण तो वता तेन्ना ही बी पळय थंय येवन पावता तो पळोवच्याक अगदी शांत स्वभावाच्यो आनी तेजस्वी जटाधारी जावन उरता ती ताका पांय पडटा देवा म्हाका तुमगेलें दर्शन केलें म्हगेलें पुरो पुण्याचें फल मागीर उद्धार कराची हांव मस्त जिवनांत चुकलें हांव म्हूण पांय पडटा आनी रडता तेन्ना तो संन्यास तिका आपयन आपल्याले आश्रमाक घेवन वता आनी थंय वचून तिका उद्दार दिता आनी कोण आमा तूं कसं जालें तुवें काणी कसली सांग म्हणटा तेन्ना ती सांगता हांव अमरावती पट्टणाचे शिवमुर्ती म्हणले रायाल बायल म्हूण ती तिला ट्यू खबर सांगता तीन तागेलें उलयत आसतना तागेलें तें पर्णकुटीन तूं अग्निकुंड उरता न्हय तातूंतले उज्जो वाडवता आनी परत पेटता अशें जाता उरता तेन्ना ताका दिसता हो हें कसली चूक केलें व्हड अपराध म्हणून हे अग्नी वाडवले वर येता आसा म्हूण तो तागेले योग हाजेन पळयता पळयल्यार हिणें व्रतभंग केलो ताका कळटा तेन्ना तो कसो करता की म्हळ्यार तिगेल्या हातान परत थंय ते पर्णकुटीन तिका राबोवंक घेवन सळ समार तिगेल्या हातान करशिता भक्तीन श्रद्धेन ते सळ समार करचें सुरू करता ती कशें कशें तें करता वता की 8-10 जावच्या कशें हांगा ते तिगेले घोवाक शिवमुर्तीक बायली लुडगासोचें सुरू जाता ताका दिसता ह्यो हांवें बायलीक रान्ना पेटयल भाई ती खंय येता कशी आसकी तिका हांव केल्या व्रता बद्दल कांय गत नाशिल्लें हांव तिका समजून पयलीं सांगता आशिल्लें देवा म्हगेल्या हातान चूक जाली पळय हांव तिका इतलो व्हड दंडना दिवं नाशिल्लें म्हूण ताका मनाक दिसता आनी पश्चाताप बी जाता म्हणटा म्हणटा ही एक सोळ मार्च जाता तेन्ना हांगा ताका न्हिदल कडेन रात्री सपनांत तूं एक साधून येवन सांगिल्लें वता आनीक सोळ समार करून देवाला अनुग्रहान राज्य घेतिल्लें राजा तूं हांगच्यान 7 दिसांचें प्रयाण केलां रे तुका तुगेली बायल मेळटा तूं वच म्हूण तो जाग जाता तशें सकाळीची तेगेले मंत्री सांगता म्हाका अशें सपन पळय हांवें वचें म्हूण दगल करून वता तांणी 7वें दिवस सांजे येसर एक पर्णकुटीला वचून पावताय थंयशी राजकुमारीन उरची पर्णकुटी ती व्रता उद्यापन करून देवा पूज करून राबिली उरता तेन्ना हो घोव येवन थंय पावता ताका पळोवन ताका भारी खोस जाता तिका ती ताका पांय पडून सांगता आनीक तुमी सोळ समार केलें म्हाका गत्तू नाशिल्लें
कळणं हांव त्या व्रताचे भंग केले, आता तेच व्रता हजानच हांव तुम्ही परत पळव तशें जालें म्हणून ताका पांय पण क्षम मागता. तशीची तोबीची देवानी पांय पडता, विजोड जाली घोबायल एक जाताची. तशी तो ती घेवन तेगेल्या राज्याक परत वता आनी सुखान संवसार करून उरताच.